आयची पत्रकार परिशद आपोवपाक फाटलें कारण जें आसा हें मया गांवांत जो कस्टोडियनचो प्रश्न आसलो हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान जो फाटले 2014 सालान जें विधेयक संमत केलें, कायदो केलो, त्या कायद्याच्या अनुशंगान आज मयान सर्वे करपाचें काम जें आसा हें सुरू जाल्लेलें आसा आनी ह्या सरकारच्या निर्णयाचें आमी सगळे मयेची जनता जी आसा हें स्वागत करता। आनी हें स्वागत करता आसतनाच आमी कांय गोश्टी सर्वे डिपार्टमेंटाच्या लक्षांत हाडून दितात। सर्वे करता आसतना मयाच्यो ज्यो पारंपारीक वाटो आसात, रस्ते आसात, हेची नोंद ह्या सर्वेचेर येवपाक जाय। तशेंच सार्वजनीक ज्यो जागा आसात, खेळा मैदानां आसात, स्मशानभूमी प्रत्येक वार्डा खातीर हेची नोंद ह्या सर्वेन जावपाक जाय। तशेंच जी देवस्थानां आसा, जे धार्मीक जागे आसात, हे सगळे धार्मीक जागे सुद्दां सर्वेक्षणाचेर नोंद जावपाक जाय। ह्या कायद्यानुसार मयेची सगळी जमीन जी आसा ही सरकार जमा जाल्लेली आसा। म्हणजे पुर्तुगेज सरकारा वेळाचेर तेन्ना मयेच्यो जमनी ज्यो युरिकान आपल्या हस्तकांक दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो जमनी आता ह्या कायद्यानुसार परत सरकार जमा जाता हेची जाणीव आमी जिल्हाधिकारी जो आसा हेका करून दितात। ते अजून पर्यंत त्या दृश्टीन सरकारान पावल उखललेलें ना, फक्त कस्टोडियन कडेन आसलेली जमीन जी आसा तितलीच ताब्यान घेतलेली आसा। म्हणून आमी विनंती करता की ही सगळी जमीन जी आसा ही सरकारान हस्तगत करची। एक कस्टोडियन खात्याची इमारत आसा आनी हे इमारतीन आंतोनियो जेसी परेरा नावाचो एक मनीस थंय बेकायदेशीर रित्या रावता। आमी सरकाराक फाटल्या सरकारा वेळाचेर आंदोलनां ज्या ज्या वेळाचेर केला त्या त्या वेळाचेर आमी प्रत्येक फावटी ही गोश्ट जी आसा ही सरकाराच्या नजरेक हाडलेली आसा की हो मनीस जो आसा हो कोणूच न्हू, हेका हांगासून धांवडचो म्हणून। आज हो कायदो करून सुद्दां हो मनीस त्या सरकारच्याच इमारतीन रावता। आमी विनंती करता सरकाराक की तेका ताबडतोब थंयसरलो काडचो म्हणून। हो आंतोनियो परेरा जो आसा हेका सरकारान म्हणजे सार्दीन ज्या वेळाचेर गव्हर्मेंट आसलो, सार्दीन CM आसलो त्या वेळाचेर 45 lakhs दिल्ले। हो वारसदार नासतना सुद्दां हे पयशे दिल्ले। हे सगळे पयशे तेजे कडल्यान वसूल करून घेवचे, नाजाल्यार तेजेर फौजदारी गुन्हो दाखल करचो आनी तेका भितर उडोवचो अशी आमी मागणी आज करतात। वाद विवाद जे आसा हे सगळे पयस दवरून मयेचे जनतेन एकोप्यान ही सर्वे करून घेवची अशी आमी सगळ्यांक विनंती करता। चडान चड आमकां खेद व्यक्त करचो पडटा की काल आमचे माननीय आमदार यांनी जी सर्वे सुरवात जाली आनी ह्या सर्वे सुरवात जातना आपुणूच काही जे लोक समितीच्या प्रत्येक कामाक विरोध हाडटाले तेच लोक आमदारा बरोबर काल आसले आनी तेंच्यांनी ह्या सर्वेचें उद्घाटन केलें। समितीक एका उतरान कसल्याच सांगलें ना, म्हणूनय आमकां आयज हांगासर ह्या पत्रकार परिशदेन खेद व्यक्त करचो पडटा। आमची विनंती आहा सरकाराकूय आसा, आमच्या माननीय आमदाराकूय आसा की समितीक विश्वासान घेवन फुडले ज्यो कार्यावळ आसा ती तेंच्यांनी पार पाडची। हो काल जो आमच्या आमदारान जो एक शुभारंभाचो जो प्रोग्राम केलो हो प्रोग्राम खरें म्हटल्यार आमी करपाक जाय आसलो, मये नागरीक कृती समितीन आयोजीत करपाक जाय आसलो आनी आमदारांक त्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट म्हणून आपोवन हाडून आमी तो शुभारंभ करपाक जाय आसलो। पण दुख्ख दिसता की आमदार आमकां सांगिनासतना आपुणूच स्वता कार्यक्रम करून घेता।